लुकाचे सुवार्तेच्या शेवटाक आणि तशेंच धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकाचे सुरवातेर आपल्या आपोस्तलांनी पवित्रत्म्याच्या येण्याक राखून रावंक जाय म्हणून जेजून सांगून दिल्लें आमी जाणाव. जुआंवची सुवार्ताय हेच दिशेन येवंकासच्या पवित्रत्म्याच्या मिसावां विशीं जायत्यो नव्यो गजाली प्रवादी रितीन सांगताना ह्या आत्म्याक राखून रावच्याक शिसांतय उमेद भरता. जुआंवच्या सुवार्तेंत आमी येदोळूच येवंकासच्या पवित्रत्म्या उदेशी जेजून सांगलेलें आयकून नियाळ्ळां. आयचे सुवार्तेंत पवित्रत्म्याच्या येवपा विशांतली गजाल जेजूच्या वचपाच्या गजालींत गुंतल्या. अशें पळयल्यार जेजूच्या काळातावन पवित्रत्म्याच्या काळाक जावंक आसचें तें हातांतर, ती बदलावन वा तें ट्रान्झिशन जेजून सुवार्तेन सांगून दिलां. ही बदलावन वा ट्रान्झिशन बारीस नाजूक पूण दुखाची न्हय, बगार संतोषाची गजाल म्हणून जेजू शिकयता. जेजू बापाशी वेता तें आनी जेजूच्या वेगळ्या सारान शिसांची काळजां मनां दुखेस्त जावचें दोनी खचीत. पूण वेगळ्या साराचे दुखीन ती फुडें येवंकासच्या बरेपणाक जेजू चड वत्तू दिता. शिसांनी खंतीन बुडचें, जेजूची हाजरी तांचे थंय कितल्या महत्वाची म्हणल्यार रुजवात. जेजू तांच्या जिविताचें केंद्र आनी दिशा आसलो. आतां पवित्रोत्मोय तांकां हेंच जातलो. जेजूची ना हाजरी भरती करतलो, तांकां नव्या बरवशान भरतलो.